आमच्या दिवचलच्या कोंकणी साहित्य केंद्रान खूब एक बरी गजाल केल्या. खंयचेंय साहित्य फुडें सरतलें जाल्यार ताजें मुळावण जशें आमी बरें आसता जाय म्हणटात तशेंच सगळें साहित्या संबंदान बाल साहित्य हें खूब गरजेचें. आदले काळांत त्या मानान कोंकणीच्या मुळाचेर तितलें बरें काम जावं ना, पूण हालींसराक आमचें कोंकणी भाशा मंडळ जावं राजहंस सारकी संस्था जावं खूब गंभीरपणान ह्या विशयाचेर लक्ष घालता आनीक बरें साहित्य बाल साहित्य कोंकणींतल्यान येवचें ह्या खातीर विशेश प्रयत्न करतात. गोवा कोंकणी अकादमी आपले परीन ह्या वावराक माथें मारता आनीक खरें म्हळ्यार आज जीं भुरगीं आसा तांचे खातीर एक आव्हान अशें आसा तें म्हटल्यार बरें बाल साहित्य कशें रचचें हाचें तुमकां एक बरें आतां शिक्षण मेळटलें. त्या क्षेत्रांत जर तुमकां वचपाची जर आवड जाली जाल्यार तुमी बरें बरें साहित्य बरोवपाक शकता. कवी म्हणटा आमचे कवी किंवा लेखक म्हणटात ते फक्त कवी सायलंट आसात. आतां कविनो येयल्या हू इज बेजिकली नेचर लवर. ज्या मनशाक नेचर आवडटा तोच मनीस बरो कवी जावंक शकता. हेचो अर्थ असो न्हू की कथा बरोवप्याक नेचर आवडना, कारण कथेनूय नेचराचो वापर करतात. कारण इफ यू वॉन्ट टू प्रोजेक्ट एक टॅक्नीक जर भुरगीं शिकत आधुनीक हितूंतल्यान स्वताचो आपलो स्टुडियोज तयार करप, हे सगळ्यो गजाली सोंप्यो आसा, एकदम इजी आसा. जाल्यार बाल साहित्य आनी कोंकणी बाल साहित्यान करपा सारकें खूब आसा हें तुमकां मार्गदर्शकां कडल्यान कळटलें. ठराविकूच कांय भुरगीं आनी टिचर्स आसात. तुमी जर ह्या कार्यशाळेचो त्या नदरेंतल्यान रिसर्च आनी अर्थार्जन इकॉनॉमिक्स आपलं स्वताचें जोडीचें माध्यम म्हणून जर पळयतात जाल्यार हें तुमकां खूब म्हत्वाचें दिसतलें. वता वता एकूच सांगता की बाल साहित्य निर्माण करप हें संशोधनात्मक जितलें आसा तितलें तें आव्हानात्मकूय आसा. हातूंत अंधश्रद्धा येवची न्ही हाचो आमी हें दवरपाक जाय, दक्षता दवरपाक जाय. मार्गदर्शक असतात तेजे जोपर्यंत आमच्या मुखार मार्गदर्शक रावना आणि आम्ही त्या मार्गदर्शकाने भासाभास करिना जाल्यार तो केन्नाय व्हडलो स्टुडंट आसूं किंवा कवी आसूं तेजी व्हडली अशी हे जालो. आनी तेकाच लागून हे सगळे आमी विचार करून आयची ह्यो 2 दिसांच्यो आमी कार्यशाळा आमी